आमगेले शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक पुरा जनाकय स्वागत. उन सुरय शीत आणि ताजे वयरी तिखशी मिरची किरला कतलाचे आल्ले पियावा गशी घालका आणि जोव कापळायची सुपर जाते जोर पावसा वेळारी. आता हे कशी करची म्हूण पळया. किरलाचे कातलांनी आंबाड धाडान घाल आल्ले पियावा गशी. किरला कातलं कशी करचें म्हूण सांगून हांव व्हिडिओ आज मध्ये घाल्ला. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. हाका ताका मसालो करू घालता हांव सुरवेक. सोय, सुकी मिरसांग, चिंचाम घालून मिरसांग 2 नमुने घालका तीक आनी कलर येवच्याक. अशान ही किरला कातलं शिजत घाली आमी. मस्त उद्दा दवरन जाका थोडे उद्दा दवरका म्हळ्यार मस्त पातळ शिजवच्या नजी रांदय आनी मस्त शिजू कसले ना. किरलो म्हणलें कोडले शिजू मस्त कसले आसना तांदूळ. एक 5 मिनीट 5 जो 10 मिनीट भितर शिजता किरला कातलं. हांव थोडे उद्दा दवरला एका आयदना भितरी खतखत आयले कोडले हे किरला कातलं ताका घालता. हे तरणे आसता हे किरला कातलं म्हळ्यार ते दोन किरला कुडके ते जॉयंट आसा पळयाची ते गंटीर आसता. हें एक चक्रशी आसता तरणे पीस ताजी करचें आमी हें कातलं म्हळ्यार. पण ते कातला खतखत आयलो लाय खतखत आयले कोडले हांव हाका 3 आंबाड धाडान घाला. 6 जनां करता आसा हांव हांगा रांदय. आंबाड धाडान घाल्लो आनी उज्जी किसान केलो आनी येता लायक ते आंबाड आनी ते कातलं चंद जावन शिजून येवो दांकून दवरता वापास. आतां लायक एक 5 मिनीट नंतर पळयाची आंबाड्या कलर चेंज जाले कातला कलरय चेंज जाला. आतां हांव हाका मीठ घालता. हळता मिठा पशी थोडी उणी घालका. मस्त मीठ घालून जायता म्हळ्यार मध्य आमकां थोडें मीठ घालू आसता. सांगता हांव तें एक ट्रिक सांगा. ताका मुक्काल वास मीठ घालच्याका आनी वापस लायक करून मिक्स करून दवरचें. ते कातलं लायक करून शिजून आयली पळयाची. आतां हांव म्हळ्यार पळय थोडे मीठ उणी घालका म्हूण तें कसलें म्हूण सांगता. आल्ली पियावा गश न्हू आमी करताची. हांगे एक ट्रिक पळयाची. हे रुची करूंक ते एक मिडियम सायज पियावू आल्ल्या सपूर कोच्चोले दोनी सपूर शिनला हाजे वयरी थोडे मीठ घालचें. आमी पळय ते उणी घालना पळयाची ते मीठ हांगा घालचें. आल्ल्यांनी पियावू सपूर शिनून ताका घालचें थोडे मीठ घालून लायक करून मिक्स करचें. एक मूय बाद दिता म्हाका अशें. आतां लायक करून मिक्स करता हांव हांगा. हें आतां अशें करून चिरडून घेवचें. अशें करून पळय आतां लायक करून चिरडून घेवचें. अशें करून समज अशें करून अशें करून मिक्स करून घेता हांव हांगा. इतलेंच एक मिनीट अशें आतां अशें करून चिरडून घेतलें जालें. आतां तें चिरडिलेलें काणू आमी हें शिजिल्लें कातलांनी आंबाड्या कातलां पळयाची तांतूं भितर घालून सोडचें. एक मिडियम सायज पियावो कोच्चोलो आसा हें सपूर शिंदुका आनी आल्ल्या कुडको हें आतां काणू हांतूं भितर घाल्ल्या वता आनी हे तोपास लायक करून चाण सोडता पळय. उद्दा मस्त ना पळयल्लो तुमी थोडे उद्दा आसचें अशें शिजोवका. हें एका आयदनांत कुकरांत आनी घालका म्हूण ना. किरला कातलं ते एक ಒಟ್ಟು एक 7-8 निमिष भितर शित्त देखून कुकरांनी घालचें गती ना. किरलाक शिजवण म्हूण ना न्हू मस्ती. घेत तें मीठ तें घाल्ल्या येयलें तें आल्ल्यांनी पियाव घालून सान उज्जारी वापास एक 2 निमिष दांकून दवरल्या पुरो. मस्त वेळ दवरून ते पियाव शिजून मुद्द जावच्या नज्या 2 निमिष दांकून दवरचें. तशें आमी मासोल न्हू रेडी जाला. हांव ग्रायंडरार घाल्लो आल्ली पियावा गशीक न्हू जावका मासोलो कितले न्हय जाता तितले ती रांदय भारी रूच जाता. आतां लायक जावनाका मीठ लागल्याका पियावय तशीची पियाव आल्ल्याचे पुरमोळेच्या सूर जाले. आतां हांव वांटून दवरलो पळयाची मासोल घाल्लो तशी मासोलो घालून जाता मस्त उद्दा घालून नजे पातळ जावच्या नजी रांदय दबदबी जावका आल्ले पियावा गश म्हळ्यार. पळय अशें दस पळय खतखत येता मागीर समजत हे चूर धुवन घालता. ते तोपास म्हगेल्या जे मसालो काणळ्ळले चूर एक दवल उद्दाक धुवन घालता हांगा. आमी आमचे गेले किरलो जीव किरलो हो मिठा घालल किरलो न्हय जीव किरलाचे कितले बग रांदय करताची. किरला निळे सुक्के किरला कातलं घालून आल्ली पियावा गशी तशीची हे आल्ली पियावा वरीची उडदा दाळ घालून किरलंबड्या गश म्हूण करताची. ताजी लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता. ताजी व्हिडिओ हांव आज पशी फुडें घाल्ला. किरला निळेनी बिकण घालून सुक्के किरलंबड्या नोणचे तशी किरलो तोळका जीव रांदय हाका गजबजाक आनी
आमगेल कोद्देल करतना तुय जीव किरलो भारी लायक जत घाल्यारी या ते आमगेल्या आल्ले पियावाग शीक कतकत येईल पळायची लायक सम कतकत येऊ का चांग कतकत येऊ का त्या मसलाचे ते अरवटाण पळायची ती वच्चू का लायक कतकत येईल हंगा आता पळा आत्ता नी हक्का चांग कतकत येईल ना आणि एक फण्ण नी ना एक 3-4 चमचे नारलेल तेल घालच्या सम एक 4 चमचे नारलेल तेल घाल का म्हणून मिगेल रांदई मस्तेस 6-7 जण केल्ले हांग रांदई सम 4 चमचे घे रांदई घालता नारलेल तेल 4 चमचे घाले लायक नारलेल तेल पडली कूडले हज्जेक पुरंबोळ पळोका तुम्ही तेल घाल कूडले धंकून दवरचे लायक रुची रुचीची तिक्षी मिर्ची आल्ले पियावागशी किरला कातला आल्ले पियावागशी रेडी जाला तुम्ही पुरा जन कोण पळायची भारी लायक जेती आता किरला सीझन आजी किरलाड्या 2 दीस उदका घाला आणि एक रांदई ट्राय कोण पळायची पक्कने तुमकां आंबाड मेळणी आंबाड घालू का मेळणी जाल्यार चिंचाम घाल येतं इथं घे सुपर टेस्टी रांदई ಇದು तुम पूरा जन कोण पळयता म्हूण लेखताव आनी तुमगेल व्यूज कमेंट सेक्शनाक घालायची सक्कड जन मेगेल ಚಾನಲ್ सब्सक्राइब करायची सगळ्यांक धन्यवाद.